खरेंच हांव दाजीबाईचे तशेंच आमचे मुख्यमंत्री दोतोराचे हांव हें करता कित्याक तेणें आमचे चडांत चड आमची वास्को हितून कामां केल्या आनी तशेंच दाजीबाई जो सांगता तसो काम करता. जे हांगा ब्लॉकेज जाताले जे ल्हान पायप आसलेले तितून आतां जे ड्रील करून ते व्हडले पायप घालतले जेणे करून जे हांगा गुरुद्वारा आसा, मस्जिद आसा, देवळां आसा तांकां खूब त्रास जातालो. हांगा जी सिवरेज ओवरफ्लो जावन ती उसळटाली हेजे ताणें बारीकसाणें लक्ष घेवन बारीकसाणें फॉलोअप करून हे सगळीं कामां करून घेतल्या. तेजे बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज एक्चुअली एक मेजर काम एक्चुअली कित्याक हांगा जेन्ना मांगरान सुमार जे लोक आमच्या कामाक वयताले एअरपोर्टाचे नाल्यार मडगांव सुमार तांकां जेन्ना ही सिवरेज ओवरफ्लो जाताली तेन्ना खूब प्रॉब्लम जातालो. खरेंच मनाक आजून देव बरें करून म्हणटा आमदाराचे बाबा हेणी हो इनिशिएटीव घेवन एक मोर दॅन क्रोड्साचें काम हें घेतलां आनी पायपलायन वाडोवपाचें चिंतलां आनी हेतूनसून खंय सुटका जातली बाबा वास्कोकारांकूय आनी प्रत्येक आमच्या 12 वॉर्डांनी खंय ना खंय कामां चालूच आहा. ही अशी पयलीं केन्नाच जाय नासली. म्युनिसिपालिटीसून आसुनी नाल्यार आमदाराच्या वाटेन आसुनी दोनूय वाटेन काम जेन्ना सुरू जाता तेन्ना लोकांकूय बरें दिसता. येणाऱ्या 2 वर्सांनी तुमकां दिसतलें बाबा वास्को खंय तरी एक बऱ्या मार्गाचेर पावला आनी एक बरें वास्को तुमकां दिसतलें. हांव देव बरें करूं म्हणटा असो आमदार आमकां आनी एक 10 वर्सां पयलीं मेळलो जाल्यार खंय तरी हे त्रास जावपा नासले. फुडें तुमी दाजे वांगडा रावचे लोकां कडेन हांव इतलेंच मागता. खंय तरी पयशाच्या बळाक नाल्यार कोणाच्या सांगण्या मेळ खंय तरी चेंज जावपा येना. एक मनीस जो काम करता त्याच्या वांगडा रावचे इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं. पयलीं ह्या रस्त्याचेर म्हणजे तुमी सांगलें तशें आतां थंय सिवरेजीची लायन ब्लॉक जाताली सदांच आनी सिवरेज भायर पडून जेन्ना गाडी वताली हांगा लोकवस्ती आसा सो लागीं सगळीं घरां आसा ताच्या भायर लोक रावताले उबे सो थंय लोकांचेर पडप खूब बोवाळ जातालो. तेन्ना आमी लास्ट टायम एक स्ट्रेच केल्लो आनी मागीर आमकां लक्षांत आयलें की फुडलो स्ट्रेच तितलोच हें आसा आनी त्या खातीर हे दोनूय स्ट्रेच म्हणजे हांगच्यान फुडल्या बिल्डिंगे पर्यंत आनी हेवटेंतल्यान म्हणजे एक 1.25 कोटीचें काम हें आमी हातांत घेतिल्लें आसा आनी हें ट्रेंचलेस टॅक्नॉलॉजी आसा. म्हणजे आमी सगळो रस्तो फोडपाना भितरल्यान पायपलायन घालून तो पायप आमी मोठो घालता. आतां जशी लोकवस्ती वाडटा तशें आपले सिवरेज कनेक्टिविटी बी पायपलायन एक्सपार्ट करपाची गरज आसता. सो आमी तेवटेन थंय केली आतां हांगाय करता फुडें तेवटेनूय करता आनी हें जातकूच हाजे वयल्यान हॉटमिक्स रस्तो पास जाल्लो आसा क्लियर जाल्लो आसा. फक्त आमी ह्या कामाक राविल्ले सो हें काम आतां कंप्लीट जालें की म्हाका दिसता की हांगची सिवर कनेक्टिविटी पयली सारकी जातली स्ट्रीमलायन जातली रस्त्यार भायर येवपाना लोकांक त्रास जावपाना आनी ताच्या मागीर रोखडोच हॉटमिक्स जालें की टोटल ह्या भागांतली सिवरेजीची आनी हाजे कामां कंप्लीट जातली. म्हाका बरें दिसता सांगपाक की आज सिवरेज कनेक्टिविटी खातीर 2 पंपिंग स्टेशनाची कामां चालू आसा. 2 पंपिंग स्टेशनां आनी थोड्या तेंपान तांचे टेंडर येवपाचें आसा. अशें करून टोटल आमी सिवर कनेक्टिविटी वास्कोन बरी करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी फुडल्या 2 वर्सां अंडर म्हाका दिसता आमच्या मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी अंडर म्हाका दिसता ही सगळीं कामां कंप्लीट जातली आनी वास्कोतली अरावंड 60 to 70% सिवर कनेक्टिविटी जातली. वास्कोन रोड्स डेव्हलप केन्ना पर्यंत जातले हे सगळे काम? लोक आता रोड सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग टोटल सगळे कंप्लीट जाले. आता आमी तो रस्तो मातसो इल्लो उदक मारून तो देंवपाक राविल्ले. मदलो रोड आमी हॉटमिक्स केलो. आता सायडीतले रोड आमी करपाक गेल्ले आता. सेकंडली थोडे काम तांचे उरलां. जेन्ना ते ले करता तेन्ना जो पर्यंत ते केबल त्या बॉक्सान वचना तो पर्यंत आमकां फिलअप करपाक मेळना. त्या खातीर ह्या विकांत म्हाका दिसता ते कंप्लीट जातले आनी ते स्टार्ट जातले. स्वतंत्र पाथाचो टेंडर ऑलरेडी आयिल्लो आसा अरावंड 12 कोटी म्हणून तो फूल स्ट्रेच म्हणजे स्वतंत्र पाथ आनी एपल गोंद रोड हे दोनूय ब्युटिफाय जातले आनी ते जातकूच म्हाका दिसता सिटी म्हाका दिसता एक टोटल डिफरंट लूक येतलो आनी अंडरग्राउंड केबलिंग केल्ल्यान आनी ते बुरशेपणाय जी आमकां दिसताली तीय वतली. सो लोकां कडेन आनी थोडो टेप पासियन्स करपाक मागता. दोनूय कामां कंप्लीट जाता.